पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांनी येवकार दिवंक आपयता. आमी तरी पवित्र आत्म्याक येवकार दिवंक ना जाल्यार देवा लागीं हीच बळ आनी शक्ती मागुया. आमी होच प्रश्न आमकां करुया. आमी आमचे साक्रामेंत घेतलेले आसात. भोव करून आमचो क्रिस्माचो साक्रामेंत आमी घेतलेलो आसा आनी तातूंत आमकां पवित्र आत्म्याची फळांय मेळ्ळ्यांत. आनी ही फळां जावन आसा मोगाच्या भावान आमच्या ह्या कार्यांत आमी वापरूंक. जेजून जे आमकां कार्य दिल्लें आसा आपलो हो वावर फुडें व्हरूंक ताकाच ती वापरूंक. पूण जायते फावटी आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळोवया आमी कितें करतात काय म्हण. आमचें जिवीत एक आळशी जिवीत जालां काय, आमचें जिवीत एक स्लो जिवीत जालां काय, आमी मिसाक वा आमी आमचे पवित्र साक्रामेंत घेतात ते आमी करूंक जाय म्हूण घेतात काय, एक रिच्युअल कशें जालां काय, आमी हें मनांत धरुया आनी पळया. आनी हें करता जाल्यार न्हू आमकां देवान एक बरें देणें दिल्लें आसा पवित्र आत्म्याचें. ताकाच आमी येवकार दिवया आनी आमच्या जिवितांत आमी घोटायेन शिसां भाशेन मुखार वचून जेजूच्या बरे खबरेचेर परगोडणार जावया. तर ह्या वाचपाचेर आनी ह्या आयच्या परबेचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत देवाचेंच बळ मागुया आनी पवित्र आत्म्याक आमी येवकार दिवंक आमी प्रयत्न करुया.